कितल्या कुटुंबांनी कितल्या लोकांच्या जिवनांत आज सगळें सडलां. मागणें थोड्या कुटुंबांनी मायागस जावन म्हणलें बरी आयलां. मागणें खाली मोबायलार, सगळें मोबायलार मेळटा. थंय येतना हांगा येतना चलतना बसार, पूण मागणें उणें जालां. एक पटी हांव गर्बेज बेंताक एका कुटुंबाक पावुल्लो. घरच्या येसबान्यान सांगलें, फादर तुमी स्टार्ट करया. खंय स्टार्ट करचें? आल्तार खंय आसा? देखून आल्तार थंय आसा फादर. व्हडलें एक शोकेस आनी त्या शोकेसींत पेटे माजरां ताचे पुरो डॉल्स आनी ताचे मदें एक कुरीस, येदोसो कुरीस आनी येदी व्हडली टीव्ही. क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या वांजेलाचो संदेश जावन आसा निरंतरी मागणें. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, आनी बोडया तुमकां उक्तें जातलें. पूण एक सवाल आज आमी आमकांच विचारी जाय. जेजू आमकां निरंतरी मागोवंक सांगता, प्रे विदाउट सीजिंग. पूण कितल्या कुटुंबांनी कितल्या लोकांच्या जिवनांत हे निरंतरी मागणें, ह्या मागणें म्हणलेंच आसा म्हणलें एक सवाल. कित्याक आज सवलतो सडल्यात. मनशाक जाय जाल्लें मेळटा. सुपर मार्केटी, बिग बाजार्स पुरो उदेल्यांत. आनी तुमकां राली रांदय या मांस या जेवण सयती झोमेटो आनी हेर द्वारी तुज्या घरा बागलार येता. कांय तुवें वसा जाय, मार्केटी वसा जाय म्हणून ना. अशें आसता आज सगळें सडलां, पूण मागणें उणें जालां. देवा साव निवळ आयलां आमच्या काळजान आनी आमच्या मोनांनी. एक दोन उदाहरणां तुमकां दितां. एक पटी हांव गर्बेज बेंताक एका कुटुंबाक पावुल्लो. आनी गर्बेज बेंताक पळोवन पुरा जावन हांव रेडी आसतना हांवें तांणी सांगलें, घरच्या येसबान्यान सांगलें, फादर तुमी स्टार्ट करया. हांवें सांगलें, खंय स्टार्ट करचें? आल्तार खंय आसा? आल्तार खंय आहा? देखून आल्तार थंय आसा फादर. थंय पळयतना कितें व्हडलें एक शोकेस आनी त्या शोकेसींत मस्तू वयर मस्तू डॉल्स, पेटे माजरां ताचे पुरो डॉल्स. ताचे उपरांत थंय सकयल पुरा विस्की, ब्रँडी आनी पुरा ताच्यो ताच्यो धाकट्यो धाकट्यो बातल्यो आनी पुरा हेर हेर संगती मस्तू. आनी ताचे मदें एक कुरीस आनी तो सांगता, आले ही आल्तार मागणें स्टार्ट करया. पळयतना सायडीक पळयतना थंय एक व्हडली टीव्ही, कितल्या इंचाची म्हाका गोत्तू ना, व्हडली. ताचें स्क्रिनच व्हडलें, येदोसो कुरीस आनी येदी व्हडली टीव्ही. मोगाचें न्हू, तुमीच पळया. आदी मागा आमी आदल्या पोरन्या घरांनी हळ्ळेक तुमी गेल्यार आतां हें आसा, आमच्या घरांनी आसा. तुमी रिगतना मदल्या सालांत पयलें तुमकां मेळटलें कितें? आल्तार. वैगिनी व्हडली आल्तार. आनी तो जावन आसलो प्रमुख जागो एका कुटुंबाचो. कित्याक तो प्रमुख जागो? खाली आल्तार मात्र न्हय, थंय सकाळीं आनी प्रत्येक जावन सांजेर तेर सामोरी चलतली. कुटुंबाची सगळीं त्या आल्तारी भोंवतणी सांगाता मेळटलीं आनी मागतलीं. तसली आल्तार आज मायाक जाल्या. कुरीस वयर दवरता आमी, धाकटो धाकटो जावन आयला. आमच्या टीव्ही स्क्रीन व्हड व्हड जावन आयला. आनी मागणें थोड्या कुटुंबांनी मायागस जावन म्हणलें बरी आयलां. तर निरंतरी मागचें केदाळा आमी? हें एक सवाल. आनी एक दुसरें एक निदर्शन. आज मागणें खंय? मागणें खाली मोबायलार.
सगळे मोबायलार मेळटा. पयलें आदी म्हाका हांव ल्हान आसतना TV आसली, ताचे उपरांत कंप्युटर युग आयलो, कंप्युटर जालें. आज कंप्युटरी खाली शिकतना मात्र स्टुडंट्स लॅपटॉप या कंप्युटर यूज करतात, नाजाल्यार सगळ्यांच्या हातांत थंय येतना हांगा येतना चलतना बसार पयन करतना सगळ्यांनी मोबायल मोबायल मोबायल, सगळ्यांनी मोबायल. मागणें करूंक कोणाक पुरसोत ना. खरी आयली, बसली, घरा आयली आनी सगळ्यांनी मोबायल. रांदतना थोडे फावटी मोबायल. मोगाचें न्हू हो मोबायल असो यूग जाला न्ही. हांवें हें कोणाक पॉयंट आवट करून सांगचें न्ही. बगार अशें आमचें जिवन जालां. मागणें उणें उणें जायत आयलां. तर जेजू आमकां कसलो संदेश दिता? मागणें आमच्या जिवनाक गरजेचें. कित्याक? कशें उस्वास, वारें नासतना आमकां उस्वास सोडूंक जायना. खाण नासतना आमी जिवंक शकना. उदक नासतना डिहायड्रेशन जाता. तशेंच मागणें नासतना आमच्या आत्म्याचें डिहायड्रेशन जाता. खंडीत जावन आमी थकोण उपरांत सवकास मरतेले. हें मागणें जावन आसा एक लायफ लायन. लायफ लायन. लायफ लायन म्हळ्यार कितें? आदी म्हाका थोडे तुंडूराय आसले. चिंतया आमी हांगा मंगळुरांत एक राय आसा आनी उडुपींत एक राय आसा. चिंतया आतां सो युग न्हय, सबार वर्सांच्या पयलें, सेंच्युरीच्या पयलें. वो मंगळूरचो राय तिके व्हडलो आनी थंयचो तिके धाकटो. मंगळूरचो राय उडपीच्या रायाच्या वयर आपलें सैन खाण घेवन लढाय करूंक वेता. आतां उडपीच्या राया कडेन 10,000 सैनीक आसल्यार मंगळूरच्या राया कडेन लागीं लागीं 1,00,000 सैनीक आसात. देखून उडपीच्या रायान ताका हेडलॉंग कन्फ्रंटेशन करून झूज जिखूंक साथ दिना. देखून तो कितें करता? तो सारकी वाट तो सोदिना, बगार वांकड्या वाटेन येता. दर्यांतल्यान गी या कुसल्यानी पर्वतांतल्यान गी येवन पयलें एक सैन मुखार येता आसतना कितें जातालें? ताका सपोर्ट जावन, त्या सैनाक सपोर्ट जावन निरंतरी जावं दी आयुधां, जावं दी खाण या तांकां जाय जाल्लें उदक ते सप्लाय करतले. कित्याक म्हळ्यार सैन मुखार मुखार वेता आसतना कितें मेळ्ळें तांणी मारचें, बोडोवचें, लुटचेंत. देखून पुरो लोक हळ्ळ्यो पुरा खाली करून गुड्या धांवतले. देखून हांकां कांय खाण मेळनातलें. देखून तें लायफ लायन हांगा तर मंगळूर तावन तें सैन मुखार मुखार वेता आसतना तांकां सप्लाय करचें, तें ताका म्हणटा लायफ लायन. देखून ते आतां वचून सुरतकाल ह्या तिशीन पावल्यात. म्हणजे चिंतया हें सैन तितल्या भितर येवन हे उडपीचे दर्यांतल्यान येवन कालें करतात, हें लायफ लायन कट करतात. लायफ लायन कट केल्लीच ताच्या मुखार आसलेल्या सैनाक, सुरतकाल मुशेर पावल्ल्या त्या सैनाक उदक मेळना, खाण मेळना, तांकां जाय जाल्लें मेडिसीन मेळना, या आयुधां मेळना. कितले दीस तांणी वांशेत. कांय 2 हप्ते तांचे कडेन आसले पुरोपेक्षून 2 हप्ते या 3 हप्ते तांणी वांशेत. उपरांत थकतात. थकोन ते कंगाल जाल्ल्या वेळार, वारें आनी उदक आनी खाण नासतना कंगाल जाल्ल्या वेळार तेन्ना तुवें तर ताका एटॅक केलें, तेन्ना तांचेर जैत वरी येत. तशेंच आमचो आत्मो मोगाच्यानो मागणें जावन आसा लायफ लायन दॅट कनेक्ट्स अस टू गॉड. देवात निरंतरी आमच्या आत्म्याक जाय जाल्लें खाण आनी पोशण ह्या आत्म्याक मेळचें मागण्या द्वारी. जर तर मागणें रावलें तेन्ना थोडो काळ तुजो आत्मो बळवेत, ना तर त्या सैना बरीच कंगाल जावन उपरांत आत्मीक तरान तुमी मरतात. आनी एक उदाहरण दिवचें जाल्यार एक बाळशें आवयच्या गर्भांत आसा. त्या बाळशाक त्या बोंबले वारी मुखांत्र उंबलिकल कॉर्ड
ताच्या मुखांतर निरंतरी खाण वारें सगळें मेळटा. तें भुरगें पुडपुडीत जावन वाडटा आनी उपरांत एक दीस आवय प्रसूत जाता आनी ताचे उपरांत तें जियोंक शकतना ताचें ती वार कातरतात. तेदूळ म्हणसर ताका जाय जाल्लें खाण वारें सगळें आवय थावन मेळटा. जर तर गर्भांत आसतनाच ती आणखी ती आमी कातरली, वार कातरली, कितें जाता? भुरगें मोरता. तशेंच आमचें जिवन मोगाचें न्हू. मागणें आत्म्याक भोव गरजेचें. देखूनच जेजू आज सांगता निरंतरी आमी मागा जाय. आयच्या वांजेलान भोव सोबीत तरान जेजू सांगता तो इश्ट ताका एकलो सैरो आयिल्लो, ताका दिवंक ताचे कडेन कितेंच नासलें, देखून ताच्या इश्टा कडेन येता आनी इसारता म्हाका एक 2 या 3 उंडय तूं उसनें दी, फाल्यां हांव तुका पाटी दितां. पूण तो म्हणटा हांव न्हिदलां, म्हज्या भुरग्यांक सांगता कीळ घाल्या, म्हाका उठोवंक जायना. जाल्यार हो बडयत रावता इश्टा, आळे ताका उपाशी सोडूंक म्हाका जायना, देखून तूं दी. तेन्ना तो कितें करता? इश्ट जावं दी, आनी हो परतून परतून मागता आसतना उपरांत तो उडता आनी ताका जाय जाल्लें तो दिता. तशेंच जेजू सांगता देव तशेंच आमी केदींच निराशी जावचें न्हय. आमच्या जिवनांत सबारपोटी कश्ट संकश्ट पिडा शिडा या बँक्रप्सी या कसलीय समस्या आयिल्ल्या वेळार आमी निराशी जावचें न्हय. बघा, निरंतरी आमी मागा जाय. एक पटी न्हय, 2 पटी न्हय, मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आज न्हय फाल्यां, ह्या वाटेन न्हय त्या वाटेन, एका रितीन न्हय आनी एका रितीन देव आमकां खंडीत जावन दितलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगता आपल्या बापाय लागीं कोणीय पूत मासली मागात जाल्यार ताका मासले बदला जीवदाळ तो दीत गी, या तांती मागीत जाल्यार विचू दीत गी. तर आमच्या भुरग्यांक कितें गरज आसा तें आमकां गोत्ता आसा दिवंक. तर आमचो सर्गीचो बाप आमचो तो मोग करता, आमचें संरक्षण करता मात्र न्हय, आमकां हो जीव आसा जाल्यार हें सगळें ताचे तावन तें आयिल्लें, जेजू तावन तें आयिल्लें, देवा तावन तें आयिल्लें. कित्याक तो जावन आसा आमचो रचणार, आमचो पोसणार आनी निमाणें आमकां सर्गराज दिवचो तोच आमचो बापूय. तर तो आमचो इतलो मोग करता, तर आमी मागिल्लें तो आमकां दिवचो ना गाय, खंडीत जावन तो दितलो. देखूनच जेजू म्हणटा बरवशान तुमी मागया. केदींच तुमचो भावार्थ दंडोळचो नाका. एका रितीन या अनेका रितीन देव तुमकां खंडीत जावन दितलो. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमी आज वर्त्या भक्तीपणान ह्या नोवेनाक आयल्यात. जेजू लागीं तुमी मागतल्यात. सबार पटी तुमकां मागल्या तक्षणा मेळोवंक पुरो, थोडे पटी मस्तू वेळा उपरांत मागोवंक पुरो. ह्या सबार पटी आमी मागिल्लें तें आमकां मेळना जाल्यार आमकां अनेका रितीन देव दिता जावंक पुरो. सबार पटी सबार रितीनी देव आमकां खंडीत जावन दिता. कित्याक म्हळ्यार तो आमचो मोगाचो बापूय जावन आसा. तर ताचेर आमी आमचो बरवोसो, आमचो भावार्थ आमी दवरया. निरंतरी आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी आमी मागण्याचो स्पिरीट परत्यान हाडया. हो जावन आसा ऑक्टोबर म्हयनो मुरयेक समर्पिल्लो. तेर्साचे देवासांव सकट कुटुंबांनी आसा. मस्तू कुटुंबांनी आमच्या बज्जोडीन ती, तशेंच हेरे कडेनय मुरयेची इमास घरांतल्यान घरा व्हरून आमी मागता. तर हें मोरयेचें देवासांव मागण्याचो स्पिरीट आमच्या कुटुंबांनी आमी जिवाळ करया. जिवाळ करया. आमचे आल्तार व्हड जावन दी, व्हड जावन दी. आनी त्या आल्तारी बोंतोनी आमी सांगता रावून आमी मागया. तेन्ना खंडीत जावन जें कुटाम सांगता मागता तें कुटाम सांगता जियेता. खंडीत जावन आमी सांगता जियेतेल्या देवाची कृपा आनी आशिर्वादांक आमी पात्र जातले. आमेन.